तुम्ही म्हज्या मोगांत रावाचे. मोगाळ भाव भयणीनो, बो आपुरबायेची उतरां ही आनी ह्या बोर आपुरबायेच्या उतरांनी जेजू म्हाका आनी तुमकां उलो दिता, आपोणे दिता. ताच्या मोगांत आमी रावच्यात. कशें आमी ताच्या मोगांत रावचे? सबार पोवटी आमी आयकता, डाडा हांव तुजो मोग करता, मम्मी हांव तुजो मोग करता. पूण डाडान सांगल्लें, मम्मीन सांगलें आमी आयकना तर जाल्यार आमी ताचो खरेपणी मोग करता म्हण कशें आमी दाखोवन दिता? त्या दाळा ताणें सांगिल्लें उतर आयकत हांव, त्या प्रमाणे करूंक तयार आसा. त्या दाळा खंडी जावन उतरां आनी सांगना तर जाल्यार आनी कार्यानी आमी दाखोवन दिता आमी तांचो मोग करता म्हणून. एकचेडो असो मोग करता तर जाल्यार संकेत जावन खालेपणी दिवंक तो तयार आसा. त्या दाळा तो मोग व्यक्त करून दाखयतात. त्याच रितीन आज जेजू आमकां सांगता, तुवें म्हज्या मोगांत रावा जाय. कशें? जेजूस आमकां सांगता, म्हज्या बापाचे उपदेश पाळ, ताच्या मोगांत हांव आसा, तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशा जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. जेजून ताच्या बापाचे उपदेश पाळले. जेजू बापाच्या उतराक पाळो दिवन ह्या संवसारी मुनीस जावन तो जल्मालो म्हजे खातीर आनी तुमच्या खातीर, आमकां पातकांतले सोडोवचे खातीर, त्या बापाचो मोग आमचे थंय वांटून दिवचे खातीर. तो ताच्या बापायक विधेय जावन चल्लो. स रितीन तो विधेय जालो. खंय म्हणसर कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो ताच्या बापाक विधेय जालो. बापाचे हर एक उतार तो पाळ. ते जाणा जावन ताणें आमकां शिकयलें आमी कशें तें पाळचें, आमी कशें जियोवचें, आमी कशें ताच्या फाटलादर जावचें आनी बापाचे मोगाचे भुरगीं जावचें म्हणून. तर जेजू आज आमकां सांगता कशें ताणें बापाची कुशी पाळली, ताचे उपदेश पाळून. त्याच प्रमाणे त्या दाळा आमी जेजूचे उपदेश पाळता, त्या दाळा जेजूचो मोग करता म्हण आमी दाखोवन दिता. ते उपदेश आमी जाणाव. जेजून चोर उपदेश सांगतकाल आमकां दोनूच उपदेश दिल्ले आसा. बापाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक ताणें आमकां शिकयला. आनी ह्या दोन उपदेशांत सगळे संगती आठापूण आसात. कित्याक म्हळ्यार खंयसर मोग आसा थंयसर रागाक अवकाश ना. खंयसर मोग आसा त्या दाळा द्वेषाक अवकाश ना. खंयसर मोग आसा त्या दाळा हर एकल्याचे उतार पाळूंक आमी तयार आसा. तांकां मान दिवंक, तांणी सांगिल्लें बरें आयकूंक, त्या प्रमाणे आमची जिवीत मांडून हाडूंक आमी तयार आसा. त्या दाळा आपलेपण म्हणल्यार आमी चिंतिना, त्या दाळा मोग थंयसर उब जाता. त्या दाळा आपलेपण आसा थंयसर मोगाक खंडी जावन जागो ना. आपूण आपणाचे त्या दाळा आमी पयस करता थंयसर मोगाक जागो आसा. त्या दाळा आमी हेरांचे बरें चिंता, हेरांक बरें करता, हेरांक बरें मागता. होगाळ भगिनीनो, ही आमच्या साध्य आसा गी? खंडी जावन आसा. कित्याक जेजून केला आनी तशेंच करूंक म्हाका आनी तुमकां तो आपोणे दिता. आमकां जाय जावचे नातले तर जाल्यार खंडी जावन तो आमकां तसले आपोवणे दितो नासलो. आमकां तें साध्य आसा. आनी त्या दाळ तें साध्य आसा आपलेपण. त्या दाळ आमी पयस धरता त्या दाळा आमच्यात साध्य आसा. देवाचे उपदेश पाळूंक, ताणें बापाचो मोग केल्ल्या बरी जेजूचो मोग करूंक,
आनी हेरांचो मोग करूंक आमच्यान साध्य आसा. पूण आपलेपण आमी पयस दवरूंक जाय. केदां आपलेपण आमी पयस करता तेदां आमी हेरांचे बरें चिंतता. आनी जेजू म्हणटा असो परिणाम जावन म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो सर संगती हांवें तुमकां शिकयल्यात. न्हय शिकयल्यात ताणें कार्यानी आमकां दाखोवन दिला. हें आमच्यान साध्य आसा म्हणून. केदां आमी हेरांचो मोग करता, आपलेपण आमी पयस करता, खंडी जावन थंयसर संतोश आसा, समाधान आसा. आनी तो संतोष म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत भरपूर तरान ओमतोन येता म्हूण जेजूस आज आमकां शिकयता आनी उडास करता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, बाळका जेजूक मान करूंक आज आमी सांगात मेळ्ळे आसतना तोच बाळक जेजू म्हाका आनी तुमकां आपणे दिता. ताच्या मोगांत रावूंक, ताचे उपदेश पाळूंक आनी आमचें जिवीत हेरां खातीर आमी करसूं. तर ते आपणे आमचे करून घेवच्या खातीर त्याच बाळकाच्या आदार आमी मागया आनी ताच्या मोगांत रावून हेरांचो मोग करूंक आनी आमचो संतोष दोट्टो करून घेवंक ताचे आशिर्वादा आमी जोड घेवया.